नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. चौथी निमतान गोय सरकारान फायनान्स खात्याक सांगून वेगवेगळे प्रलंबीत येवजण्यो आनी सबसिडीचो निधी लोकांक दिवंक सांगला. DSSSY गृह आधार दूधकारांचे इन्सेंटिव्ह, अटल आसरा, नुस्तेमारी, येरादारी खाते आनी हेर खात्याच्या येवजणेचो निधी लोकांक पावयतले. लाभार्थ्यांक 142 कोटीचो हो निधी शुक्रार ते सोमार मेरेन खंय चवथीची भेट. आज हांवें पुराय फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन वेलफेअर योजना राबोवपी आनी सबसिडी दिवपी सगळ्या म्हज्या डिपार्टमेंटाचो रिव्ह्यू घेतलो आनी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो रिव्ह्यू घेता आसतना वेलफेअर योजना चवथीच्या पयलीं सगळ्या लोकांक मेळच्यो म्हणून सगळ्यांक कार्यान्वित केले. सगळ्यात पयलीं आमी जवळपास सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी दिवपी DSSY स्कीम एप्रॉक्सिमेटली 1,30,000 आमच्या जाणटेल्या आवय आनी बापायंक ही स्कीम पावयता. 2,000 रुपया पेन्शन तांच्या पर्यंत पावयता. गृह आधार आमच्या भयणीक 1,500 रुपयांची योजना जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 1,35,000 भयणीक 3 म्हयन्याचे म्हणजे 4,500 रुपया ह्या फावटी वांगडाच मेळटले. हाज्या व्यतिरिक्त आमचे वेटरनरी डिपार्टमेंट म्हणजेच मिल्क इन्सेंटिव्स हेय तांकां हे फावटी पेंडींग आशिल्ले ते सगळ्यांक दिवपाक लायल्या आनी वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी योजना फाटल्या 6 म्हयने पर्यंत लोकांक मेळूंक नाशिल्ल्यो त्योय आमच्या दुधकार भावाक दिवपाक लायल्या. आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत वेगवेगळ्यो मेळपी योजना तांच्यो सबसिडीज फाटल्या 6 म्हयन्यांक पेंडींग आशिल्ल्यो त्योय बी सोमार पर्यंत त्यांच्या अकाउंटाचेर पावोवपा खातीर सांगल्या. ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या मार्फत मेळपी वेगवेगळ्यो स्कीम स्कॉलरशिपी पासून त्यो ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्यो योजना ह्योय बी पेंडींग आशिल्ल्यो. इवन दो अटल आसरा पर्यंतचे सगळे पयशे हे सोमार पर्यंत तांच्या अकाउंटाचेर पावोवपा खातीर सांगल्या. हाज्या व्यतिरिक्त फिशरीज डिपार्टमेंट आसतले, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यो काही योजना आसतल्यो, अश्यो वेगवेगळ्या खात्याच्यो योजना म्हणजे सबसिडीज आनी वेलफेअर स्किमी ह्यो जर सगळ्यो एकंदर हांवें हिशोब जर घेतलो आसत जाल्यार जवळपास 142 crores ऑफ रुपीज आमी सोमार पर्यंत सगळ्या लोकांच्या खात्यांचेर पावयता. काँग्रेसीची गळती चालूच. गांधीक आनी एक धपको. आदलो जम्मू काश्मीराचो मुख्यमंत्री आनी ज्येष्ठ फुडारी गुलाम नबी आझादान काँग्रेस सोडली. सोनियाक 5 पानी राजीनामो, तातूंत राहुल गांधीची चीरफाड. राहुलाचे एंट्री उपरांत काँग्रेसीचे जाल्ले दशेचो पोस्टमॉर्टम करतना आझादान राहुलाक फुडारपणा इन्सुलतार करपी, चायल्डिश आनी इनमॅच्युअर म्हणला. मोरपिल्ला सरकारी हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका मारिया म्युरेना मिरांडाक राष्ट्रीय पुरस्कार. 5 सप्टेंबराक शिक्षक दिसा दिल्ली सुवाळ्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूच्या हातीन तिका पुरस्कार भेटयतले. भारतान एकूण 46 शिक्षकांक हो पुरस्कार फावो जाला. मारियान कितल्याशाच आदिवासी भुरग्यांक नवी उर्बा दिल्या. शिक्षण मळाचेर तिणें नवे नवे प्रयोग चालीक लायल्यात. Having teaching experience of 34 years to my credit, Government High School Morpilla caters to tribal students in the most remote village of Kepen Taluka. I have introduced many innovative ideas in my teaching, like remote learning, online teaching, art integrated learning, visiting houses during COVID time, and all these innovative ideas has helped me to get 100% results for SSC for 7 years. My children have no access to any coaching classes. They depend fully on us. My team of teachers is extremely excellent. Together with me, they work for the upliftment of these tribal students. My students have excelled in many fields. My one student have attended Sakura Science program in Japan. 2 students have won national level for ozone competition. Many students have won other painting posters for at national level. We are the Eat Right school in Goa. Our school is the only school in Goa to have an 11th rank at All India. In sports, they are state champion in Kho-Kho and Kabaddi. To receive this national award, I am glad that my work for the upliftment of tribal
village students is appreciated. I dedicate this award to my hardworking teachers, my lovely students, and my parents who have faith in me and my team. सरकारान दिल्ल्या बसीचो गैरवापर करून एडेड स्कुलां सरकारी शाळा बंद उडयतात, ग्रांट सरकाराचे वेल्यान डोनेशन आनी तिकेटूय घेतात. मुख्यमंत्र्याचे उपाय काडपाचे शिनान खंयचीच सरकारी शाळा बंद पडची ना. 1 किलोमिटरा भितर 2 शाळा आसल्यार विलीन करतले. शाळांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदारतले. कितें ते पालक शिक्षकांक विचारून जातले. मुख्यमंत्र्याची मिडियाक जाप. म्हटलं आमी खंयचीच शाळा बंद करिना. इट इज एन मर्जिंग ऑफ स्कूल हो विशय आशिल्लो. त्या खातीर सांगलां आमी पेरंट्सांक आनी टिचर्सांक विश्वासान घेवन करपाचें आसा. आमकां शाळा बंद करपाची ना. परत सांगता शाळा खंयचीच बंद मर्जिंग ऑफ स्कूल म्हटलं आमी. 2 शाळा खंयच्यो 1 किलोमिटराचेर जर 2 शाळा आसात त्या पेरंट्सांक टिचर्सांक विश्वासान घेतले. तांकां ताचो कितलो फायदो आहा हो तांकां पयलीं दाखोवन दितले. ताज्या उपरांत तो विशय करतलो. एका सायडीन सगळे तुम्ही पॉलिसी आणतात पण एका सायडीन विद्यार्थ्यांची संख्या एका बाजूने कमी होते, शाळा कमी होते, याच्यासाठी काय पॉलिसी आहे का? विद्यार्थ्यांची संख्या कमी जायना. तेच विद्यार्थी प्रायवेट इस्कॉलांत वयतात. दुसरे कडेन वतना एडेड स्कुलाची गव्हर्मेंटानूच परमिशनां दिल्या पळय न्हू रे थंयसर वता. पूण आमी हे फावटी आमी गव्हर्मेंट स्कुलाचेर फोकस केला आनी गव्हर्मेंट स्कुलाची आतां आमची टिचर भरती सुरू जावपाची आसा. गव्हर्मेंटाचो स्टाफ, टिचर भरती, इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें दीत आसा. आनी ताकाच लागून कशें आसा तुवें जो सांगलो पळय न्ही बसी ज्यो आसल्यो पळय न्ही त्या बसींचो मिसयूज करून एडेड स्कुलांनी भुरगे आयल्या. गांवांतले इस्कॉल बंद उडयल्या. तेच बसीन आमी जी 3 किलोमिटर म्हटलेलो तो 15 किलोमिटर बस चलयता आनी पयशे भुरगे हांगा हाडटा. आनी तो बसीक त्या पयशेय घेता टिकेटीचे म्हणून तांकां आनी वयल्यान डोनेशनूय घेता आनी सरकाराची ग्रँटूय घेता आनी थंय सरकारी इस्कॉल बंद उडयता. म्हणून तुका सांगलें हांवें ताकाच लागून सरकार जबाबदार म्हळ्यार उरलेल्या परत रस्त्यार येतले. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. सोनाली फोगट मॅटरान आतां एक जे पुलिसांनी जे सांगलां ते जस्ट तुमकां सांगता की आयज तेणी इंटॉग्रेशन जालें दोगांयचें. दोगूय एक्यूज म्हणटात ते एक म्हटल्यार सुधीर सागवान आनी दुसरो सुखविंदर सिंग. हांकां दोगांयकूय पुलिसांनी आयज तेंचें इंटॉग्रेशन करता तेंकां अशें कळ्ळें पुलिसांक की सोनाली फोगट आशिल्ली तिच्या ड्रिंकान तांच्यांनी कसलो तरी एक केमिकल घातिल्लो. ताका एक केमिकल घालून ताका फोर्सफुली ताका इंटेन्शनली ते ड्रिंक दिताले आनी मागीर त्या उपरांतूच तिका सीक पडली आनी मागीर तिका तांच्यांनी टॉयलेटान व्हेली. 2 वरां टॉयलेटान आशिल्ले आनी मागीर तिच्या उपरांत ताका हॉस्पिटलान रिफर केली. तेन्ना ती कळ्ळी की ती मेल्ली. CCTV रिकॉर्डिंग पुलिसांनी घेतिल्ली आसा आनी तो कसलो सबस्टन्स तो अजून पुलिसांक कळना. ताचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्टानूच कळटलें खंयचो केमिकल घातला. फाल्यां तांकां म्हापशा DMFC कोर्टा मुखार तेंची आतां सद्या कस्टडियल इंटॉग्रेशन जातलें आनी मागीर पुलिसांक कळटलें की तेंचें इंटेन्शन कितें आसा तिका तें ड्रिंक दिवपाक कितें मोटी आसलो तो आनी तेंचे जो सबस्टन्स जो ड्रग्स तांचे तो तांकां रेस्टॉरंटान मेळ्ळा काय तेंचे खंयच्यान तरी हाडलो ते बीन हे सगळे गजाली आहा ते आनी 24 वरां उपरांत कळटलें. सद्या तरी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. ये चूँकि कस्टोडियल इंटरोगेशन में ही पता लगेगा. अभी हमारे पास 24 घंटे हैं. इस 24 घंटे में हम कोशिश करेंगे कि उसका सोर्स भी पता करें. एंड पोस्ट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर वो इंजरी मार्क्स की बात कही है, ब्लंट फोर्स से थोड़ा सा क्लेरिफाई करें क्या है ये जो जैसा कि कल DGP साहब ने क्लियर किया है कि वो इतनी इंजरी नहीं है कि किसी को डेथ कॉज कर सके. वो बहुत ही माइनर इंजरीज हैं. और जब एक्यूज से उसको कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने बताया कि जब उसको उठा रहे थे टॉयलेट से उस समय उसके ये एब्लेशन मार्क्स. इज इट अ प्रीमेडिटेटेड क्राइम सर आपको लगता है? Right now it is difficult to say, but soon we will whatever details come we will सवाल ये है कि हर क्राइम का एक मोटिव रहता है. इनका इसके पीछे क्या मोटिव था कि उनको ड्रग्स देना या फिर ऑलमोस्ट दिल्ली से या नोएडा से इस तरफ आना गोवा में और ये इनका ड्रिंक जो है वो स्पाइक कर. और सर पहले भी इनके साथ कुछ हरासमेंट हुआ था विक्टिम के साथ इन अक्यूज से? इस तरह का एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं कि कोई हरासमेंट हुआ है नहीं हुआ है. लेकिन चूँकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है. मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. दिस हार्ट अटैक थियरी इज रूल्ड आउट. वाज देयर अ हार्ट अटैक एट ऑल? चूँकि जब इसको कल जब पहली बार अस्पताल में लेके गए तो विजिबल इंजरी का मार्क नहीं था. तो फिजिकल एग्जामिनेशन पर डॉक्टर ने ऐसा सस्पेक्ट किया कि शायद ये हार्ट अटैक हो सकता है. बट इट वाज नॉट. सिर्फ सस्पेक्ट हार्ट अटैक नहीं था. तो जो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका मुताबिक तो यानी ये जो दिया गया जो सिंथेटिक ड्रग की आप बात करें उसकी इन्फ्लुएंस के चलते ही मौत हुई थी. इट सीम्स टू बी. इसके अलावा CCTV कैमरा में कोई और लोग भी मौजूद दिखे
थे या ये 3 लोग ही थे? जो पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरा है उसमें बहुत सारे लोगों को पार्टिंग करते हुए देखा था। इन्हीं के साथ वो अभी एस्टेब्लिश करना है कि हु दे वर एक्चुअली, बट देयर वर मेनी पीपल इन द कर्निस। Sir, the victim's family has alleged the involvement of a former Haryana minister, Gopal Kanda, sir. Have the accused admitted to any of Till now, they have not admitted anything. We will let you know if anything comes in the investigation. फोरेंसिक रिपोर्ट कब तक आएगा सर, which establishes कि कौन सा ट्रक था, क्या था? This only the forensic expert tell us as to when the report will be. सर कर्लिस भी डेथ हो गई थी या हॉस्पिटल ले जाते हुए? जब कर्लिस से लेके गए हैं तो उस टैक्सी ड्राइवर को भी ढूंढ लिया, उसको हम स्टेटमेंट देंगे कि उसने किस हालत में वो कर्लिस से होटल में लेके गया, और एक जो होटल से उसको लेके गया उसका भी ड्राइवर का हम जैसे ही हमें मिलेगा उसका स्टेटमेंट नंबर हमको मिलेगा। स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि नवसराज। घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळत राहात प्रुडंट। नवो जुवारी पूल आता नोव्हेंबराच्या शेवटाक जाता। DBLचो प्रकल्प उपव्यवस्थापक सांगता 14 किलोमीटर पुलाचे निमाणे 2 सेगमेंट 30 ऑगस्ट मेरेन लागतले। नोव्हेंबर मेरेन खंय क्रॅश बॅरियर, रेलिंग, मॉनिटरिंग यंत्रणा उबी जातली। प्रोजेक्टान चीनी कंपनी आशिल्ल्यान कोविडान कळाव जालो। पुलार खंय अटल सेतू सारके इशू उपरासचे ना। अभी हम सेकंड लास्ट सेगमेंट आज लिफ्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन हो रहा है। एंड सेकंड जो क्लोजर सेगमेंट है जो कि हम इस मंथ एंड ऑफ 30 को हमारा प्लान है, तो उससे क्लोज ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा कि जो माइनर वर्क्स है, क्रैश बैरियर एंड रेलिंग्स और बाकी जो BC वर्क है, अदर फोर्स मॉनिटरिंग सिस्टम बैठाना है, ये इसके लिए हमको और मोर 2 मंथ और लगेंगे। सो टिल नवंबर इट इज़ ओपन फॉर ट्रैफिक। ये बाम्बोलिम से लेके वेरना तक टोटल 14 किलोमीटर का स्टेज ऑलरेडी हमने पैकेज 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। जो केबल्स प्रोवाइड किया है हमको पूरा चाइनीज़ ने, एज अ इंडियन पार्टनर है स्पॉन एंड चाइनीज़ पार्टनर है OVM। तो ये दोनों हमारा जो केबल स्टेसिंग करने का काम जो है ये दोनों मिलके कर रहे हैं। जो कि हमने पहले हम चाइनीज़ को अपॉइंट किया था कि वो आके यहाँ पे उसका मॉनिटरिंग करेंगे, बट ड्यू टू कोविड एंड उसके बाद में तो अभी EPF उसमें काम कर रहे हैं। टेक्निकल बातें हैं कि उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, जो कि क्लाइंट कंसल्टेंट ने भी उसमें बहुत ज़्यादा IIT प्रोफेसर्स ने उसमें स्टडी करके इसमें हमने थोड़े से चेंजेस किए हुए। अटल सेतु जैसा इधर प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। उसगावचे ATM चोरी आणि बाकीच्या चोऱ्यांची पुलिशे कडेन महत्वाची लीड आसा। रोखडेच पुलीस चोरा मेरेन पावतले म्हणून DYSP CL पाटील सांगता। फोणेच्या सार्वजनिक गणेश मंडळाची पुलिसांनी बसका घेऊन सुरक्षेची सुचोवण्यो केल्यात। CCTV लावप आणि दुबावीत कितेंय दिसल्यार पुलिसांक कळोवपाची सादूरकायेची शिटकावणी पुलिसांनी दिल्या। खांडोळ्या महागणपतीच्या देवळात चोरी झाली तेच राती कुंडे 2 दुकानां फोडपाचो यत्न चोरांनी केलो। फोण्यात तेच दिसा चलयेची सरपळी मारली आणि उसगावात 2 ATM उखलली। ATMांचे प्रकरण रोखडेच क्रॅक जातले म्हूण फोणेच्या पुलिसांक विश्वास। रिगार्डिंग थेफ्ट्स रिसेंटली चालू आते, वी आर व्हेरी क्लोज टू ब्रेकिंग द केसीस आणि ते डिटेक्ट जातले आमचे केसी, बरेच आमकां लीड मेळ्ळेला। सार्वजनिक गणेश मंडळाक सादूर रावपाचो सल्लो। जवळ 27 गणेश मंडळ आसा अख्ख्या फोंडा तालुक्यात, आणि सगळ्यांची आमी मिटींग घेतल्या पयर आनी तांकां एडवायज केल्या की तेंच्यांनी CCTV घालपाची चारी वटेन, स्पेशली मार्शेलान बी चड गर्दी जाता, सो खंयच क्रावड गॅदरींग चड जावन प्रॉब्लम जावपा जायना। ताका लागून इन आउट फेसिलिटी अवेलेबल करपाची, वॉलंटियर्स दवरपाचे, पुलीस आमी दितलेच, त्याच्या भायर तेंच्यांनी हे करपाचें आनी पार्किंग बी मातशें पयस दवरपाचें। एनी डाउटफूल थिंग्स इमिडिएटली पुलिसाच्या नदरेक हाडपाक जाय। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। संविधानान मायभाशेक पयलो दर्जो दिवंक सांगला। कोंकणीच्या प्रचार प्रसाराक जाता तितलो वावुरता म्हणून राज्यपाल उलयला। केरळ, कर्नाटकानूय कोंकणी उलोवपी आसात, ताका लागून वेगवेगळ्या राज्यांनी कोंकणी केंद्रां सुरू करची म्हणून गोंय विद्यापीठाक ताणें कुलपती ह्या नात्यान निर्देश दिल्यात।
राज्यपालान मुरगांवां पंचायतीची भोंवडी केली. 6 म्हयन्या भितर दरेक पंचायतीन वचपाचो प्लान. Kongani language for the promotion, I will do the maximum because it is the mandate of the Constitution. Constitution in 1956 there is an amendment, and because of that amendment, mother tongue should be given the first priority. So that is why I am also promoting as the Chancellor of the University. I have given direction. No, the University I have given direction to start centers in other places. Okay, sir. In Karnataka and Kerala, Konkani speaking people are there. For them, this language has to be promoted, and Konkani is an ancient language and a beautiful language, and the promotion of that language is the need of the hour. After the selection, over the last 2 months, I have stopped my tour. Again, I started today here, after in some other concerts. Within 6 months, God permits me, I will complete the tour all panchayats. Mohanji, I like him very much because he is not confined to your constituency or your state. You can proudly say your MLA, your representative is an important dynamic leader of the country as well. Really a great encouragement that the number one person of a state comes and encourages the newly elected panchayat members coming down to the grassroots level. I think it augurs very well for a functional democracy. हायकोर्टाच्या ऑर्दी उपरांत चिंचोणेच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या मेडिकल ऑफिसराक कारमोणा रिक्रिएशन सेंटराची गेट उक्ती करची पडली. फाटले 5 म्हयने जाले ही गेट बंद केल्ली. वेगवेगळ्या खात्याक कळोवन जाले कांयच उपाय ना ते पळोवन कारमोणेचो आदलो सरपंच ऑल्विन जॉर्ज PIL घेवन हायकोर्टान गेल्लो. ही आमची कारमोना रेक्रिएशनल फॅसिलिटी ही जी घडून आली सुमार 2 वर्सां जाली आमच्या थ्रू फंड्स ऑफ जिल्हा पंचायत फंड्स सुमार 18-19 लाखांचे सुमार वर्क ऑर्डर हिंगा आमी हें केल्ले. पर्पज कितें आमगे गांवां आनी दिसता म्हाका आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी देखून असली फॅसिलिटी नासली. सिनियर सिटीजन्स आहा तांकां लागून आनी भुरगीं जी आहा तांकां एक बॅडमिंटन कोर्ट तयार केल्लो आमी. आनी सिनियर सिटीजन्स कितें आसता तांकां एक तेंचे एजी कितें जाता एक हेल्थ इश्यूज जाता. गांवचे युजा म्हूण ती प्रॉपर्टी डोनेट केल्ली एड्युकेशन डिपार्टमेंट थिंग एक आwl आहलें आनी आwl आजकाल ना म्हणटरी प्रायमरी स्कूल ना म्हणटरी थिंग एक दोन रूम आहले ते हेल्था दिल्ले आनी एक रूम आहा तो आंगणवाडी दिल्लो. आनी कितें केल्लें हांव सरपंच आसतना जिल्ला कडेन आमी प्रपोज केलें की हिंग एक रेक्रिएशनल फॅसिलिटी आनी बाय मारिया आसतना रिबेलो ताणें वॉज कायंड ऑफ हर थिंग आमी ते घडून हाडली. पूण 2 वर्सां ही आमची फॅसिलिटी बरे भाशेन जाली. भायल्यान पार्किंग केलें आमी हें दुरी कॉर्नर मोडून एक पार्किंग फॅसिलिटी केली. 5 म्हयने सुमार जाले कांय कारणां लागून ही गेट आमची लॉक जाता. लॉक माताय आनी वेग रिजन्स म्हाका सांगपा आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन इट. पूण एक गेटी लॉक पडटा आनी हांवें खूंच डिपार्टमेंट जावं पॉलिटिशियन हेंक सगळ्या इलेक्टेड रेप सगळ्यांक हांवें उल मारलो बाबा तुमी इंटरव्यून जावचे ही गेट आमकां ओपन करची. अप्रूव केलें हॉनरेबल CM तेणें अप्रुवल दिलें थ्रू डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन. 24 जून एक ऑर्डर धाडली की ही गेट अनकंडिशनली थ्रू आउट ओपन दवरची म्हणून जी आहा तेजी कंप्लाय जावंक ना. फायनली आय हॅड टू फायल अ PIL. तुमी पळयतले सुमार 5 म्हयने जाले ही फॅसिलिटी तेजी स्टेट कितें जाता वॉकिंग ट्रॅकार शेड मांडला थिंग भुरग्यांगे हें आहा तें चिल्ड्रन टॅक आहा तांकां व्हील बॅरिंग सगळीं जाम जाल्या आनी हिंग आमचो बॅडमिंटन कोर्ट आहल्या तो स्लिपरी जाला. कित्याक हें कितें असलें करूंक पॉलिटिक्स म्हणटा तें हें बरें न्हू. हांव चड उनोपकारी बाब डॉक्टर प्रमोद आमचो हॉनरेबल CM आनीक डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन प्लस आमची ज्युडिशरी आहा म्हूण आयज आमकां आयज ही रिलीफ मेवल्या. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. Be prudent, be safe, keep watching Prudent.